गोंय सरकारान उदका पुरवण वेवस्था घटमूट करपा खातीर व्हड पावल उबारला। राज्यांत 50 MLD क्षमताय आशिल्लो नवो उदक शुद्धीकरण प्रकल्प तयार करपाची येवजण आंखल्या आनी फुडाराक उदकाचो उणाव जावचो न्हय हे खातीर खाशेली तरतूद केल्या। फुडल्या 24 वर्सांत वाडपी लोकसंख्या आनी उदकाची गरज मतींत दवरून हो प्रकल्प बांदतले। ह्या नव्या प्रकल्पाक लागून फोंड्या, पणजे आनी धारबांदोडा ह्या वाठाराक अतिरिक्त उदक पुरवण जातली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली। पळयात। ओपा तांचे प्रपोजल आसा, म्हणजे PWD ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट जे आसा तांचे प्रपोजल आसा आनी एडिशनल 50 MLD प्लांट घालपाक तांकां मान्यता दिवची। मान्यता म्हणजे उदकाची अवेलेबिलिटी आमी दिवपाचें। हांवें ते मुखाल्ले 15 दिसां भितर तांकां ती उदकाची अवेलेबिलिटी दिता, कारण हो प्लांट जो आसा तो जावंक जाय आनी ताका सादारणशी 2 वर्सां ते 3 वर्सां लागतली। पूर्ण सगळी फॉर्मेलिटी जावन टेंडर जाता आनी काम कंप्लिशन जाता म्हटल्यार जवळ जवळ 3 वर्सां लागतली। तोपर्यंत आमच्यांनी वॉटर मॅनेजमेंट जे आसा ते करपाक जाय आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की ओपा आमी एडिशनल उदक जे आसा पळय न्ही मायनींग पिट्स किंवा आमचे बंधाऱ्या जायत मार्फत आमी हें दिवंक शकतले, एडिशनल उदक दिवंक शकतले। तितली उदक आसा न्ही सर? हय, आतां सद्याच्या परिस्थितींत आज आमचे कडेन सादारणशे 15 ते 20 जून पर्यंत पावपाचें ड्रिंकींग उदक आमचे सगळे डॅमान जवळ जवळ आसा। जरी पळयलें जर जायत जाल्यार पावस मदीं मदीं पडटलो, फरक पडटलो की लेवल काही तातूंत हें जाता। मेन कसो जाता, पावस पडलो झाडांक बी उदक घालपाक लोक वचना, तितलें उदकाचो सेवींग जाता। आतां सुद्दां फाटीं 2 दडको पडल्यो हेवटेच्यान तेवटेच्यान, त्या उदकाचें इरिगेशनाक उदक कमी येवपाक लागलें। हो प्लांट जो नवो जाता तो स्पेसिफीक एरिये खातीर पुरवठा करता पणजे ओपाचें तें जें जाता तें फोंडा आनी पणजे चडांत चड मातशें धारबांदोडा। आतां 15 जून पर्यंत आमचे कडेन उदक आसा। सालावली तर आमचे कडेन जवळ जवळ म्हयन्याचें उदक आसा आनी म्हणजे 30 जून पर्यंत पावपा सारकें उदक सालावलें आसा आमचे कडेन। तशेंच तिळारी उदक आसा। म्हणटरी ह्या वर्सा उदकाची मध्यंतरी पावस 1-2 दडको पडटल्यो आनी ते पडले जाल्यार मागीर झाडांक आनी उदक नाका, तितलें उदक उरतलें फॉर पिवपाक, ड्रिंकींग पर्पज।